हॅलो गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेटरावलीकर आणि आज आमचो टॉपिक आसा रिलेटेड टू हेअर अँड स्कीन. सो जेन्ना हांव 17-18 इयर्स ओल्ड आसलें तेन्ना म्हाका खूब पिंपल्स येतालीं. एग्जॅक्ट रिजन कळनासलें म्हाका कित्याक येता ती, स्पेशली हांगा ऑन द फॉरहेड अँड ऑन द चीन. रिजनूच कळप ना कित्याक येता. पण जेन्ना हांव म्हाज्या डॉक्टरा कडेन उलयलें, डॉक्टरान म्हाका सांगलें की येस तुजे हॉर्मोनल चेंजीस जाता बिकॉज ऑफ प्युबर्टी, बट तुजो डायट सारको आसपाक जाय. त्याच दिसा हांवें डिसायड केलें की आतां म्हाका हे पिंपल्स नाकाच. सो हांवें म्हाजो डायट कसो इम्प्रूव केलो तें हांव तुमकां सांगतलें. फर्स्ट, वॉटर इनटेक. उदकाची क्वॉन्टिटी हांवें वाडयली. हांव तुमकां लिटर्सांनी एग्जॅक्टली सांगूं शकना कित्याक की त्या टायमार खूब घाई आसताली, आमकां कॉलेज आसताली, अभ्यास आसतालो. पूण हांव रिमांयडर्स लायतालें. सो ड्रिंक 1 ग्लास वॉटर एक टायमाचेर, मागीर परत. सो ते रिमांयडर चालूच आसा. सो वॉटर इनटेक हांवें वाडयली. सेकेंडली, म्हाजी स्कीन बरी उरपाक जे साकर आसा, शुगर, म्हणजे आय यूज टू हॅव लॉट ऑफ डोनट्स आनी पिझ्झा, पेस्ट्रीज, खूब जंक फूड. सो त्यो गोष्टी अवॉयड केल्यो. ऑटोमॅटिकली स्कीन शोड रिजल्ट्स. पिंपल्स अकस्मात 1-2 म्हयन्यांनी कमी जावपाक लागले आनी एक टायम असो जालो की म्हाका पिंपल्सूच येनासले. सो वॉटर इज डन. देन वॉज अबाउट जंक फूड. थर्ड, अँड दीस इज कॉमन, हायजीन इम्पॉर्टंट आसपाक जाय. आमचें कितें जाता की आमी सेम पिलो कवर्स एवरी डे यूज करतात. सो तितूर न्हिदतकीर ऑटोमॅटिकली आमकां घाम येताच. सो तो घाम येयलो आनी तेच दुसऱ्या दिसा पिलो केस यूज केली जाल्यार ते पिंपल्स स्पेशली ऑन ऑन युअर चीक्स इनक्रीजीस. सो चेंज युअर पिलो केस ऑलमोस्ट एवरी डे नाल्यार ऑल्टरनेट डेज केल्यार जाता. वॉश युअर फेस फ्रिक्वंटली. तुमकां असो फेस वॉश जायच असो ना. नॉर्मल इफ ल्यूक वॉर्म वॉटर यूज करून तुमी फ्रिक्वंटली दिसांतल्यान 4-5 तोंड इफ धुलें जाल्यार तें तुमकां बरें पडटलें. कॉस्मॅटिक्स ट्राय टू अवॉयड. कॉस्मॅटिक्स आर नॉट गूड. दे आर फूल ऑफ कॅमिकल्स. आनी ह्या दिसांनी आमी बरी दिसपा खातीर खूब तरेचे कॉस्मॅटिक्स यूज करता वीच वील नॉट ओन्ली डिस्ट्रॉय आवर स्कीन, पूण आमचे जे हॉर्मोन्स असतात ते सुद्दां इम्बॅलन्स जाता बिकॉज ऑफ टॉक्सीक कंपाउंड्स वीच आर प्रेझंट इन कॉस्मॅटिक्स. Now coming to diet. So diet, I had vitamin C rich food. Vitamin C rich food was mostly in lemon. It was in guava, pear, papaya. If तुम्ही मदल्या टायमार कितें अशें फ्रूट सॅलड खालें जाल्यार तुमकां बरें पडटलें कित्याक की इट हॅज विटामीन सी आनी खूब एंटीऑक्सिडंट्स. विटामीन सी जेवणां आसता ती तुमच्या स्किनी खातीर खूब बरी. तुमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी विटामीन सी रीच क्रीम्स येता बेश्टे तोंडाक एप्लिकेशन लावपाक. त्यो सपोजींग लायनासतना तुमी इफ नॅचरल आमकां ज्यो गोश्टी मेळटात, ज्यो नेचरा कडल्यान मेळटात त्यो यूज केल्यो जाल्यार तुमची स्कीन ग्लो जातली. आतां जेंची लग्नां ठरिल्लीं आसता ती खूब तरेचे ट्रिटमेंट घेतात. सिटिंग्सांनी घेतात, पिंपल्स कमी करपा खातीर लेजर ट्रिटमेंट्स आनी कितले तरेचे ट्रिटमेंट्स घेता. इवन केंस बरे करपा खातीर वेगळे तरेचे ते ट्रिटमेंट घेता. पूण इफ तेंच्यांनी लग्न ठरच्या 6 म्हयन्या पयलीं नाजाल्यार 6 नाल्यार 1 वर्स पयलीं इफ तेंच्यांनी ट्राय केली की आपलो डायट आनी ओवरऑल लायफस्टायल करेक्ट करपाक, जाल्यार तांकां ते एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट्स करपाची सुद्दां गरज पडची ना. न्हीद बरी जाय तुमची. इफ तुमची स्कीन बरी दिसपाक जाय जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी स्लीप आसपाक जाय. डार्क सर्कल्स आमकां खूब जाणांक आसता. तेजें रिजन म्हणजे एक तर जेनेटिक्स, नेक्स्ट तुमी लेट नायट TV पळयता नाजाल्यार तुमी खंयच्या पार्ट्यांक वयता, जागरणां करतात, तेज्या खातीर जाता तें. यूज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन तुमच्या स्किनाक प्रोटेक्ट करता. सो सनस्क्रीन यूज करपाक जाय. मागीर तुमी फेस योगा ट्राय करूं शकता. तुमकां यूट्यूबाचेर खुबशे विडियोज मेळटले, ते तुमी ट्राय करा आनी तितूर तुमकां खूब फायदो मेळटलो. विटामीन ई रीच फूड्स म्हणजे नट्स, सीड्स, व्हीट जम, विटामीन ई कॅप्सूल्स मेळटात. त्यो सपोजींग तुमी नॉर्मल घरा कडेन कसलोय फेस पॅक करता जाल्यार तितूर घालून यूज करी जाल्यार तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. फॉर लाँग अँड स्ट्रॉंग हेअर
यू कॅन यूज आल्मंड ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करून तुम्ही मसाज केल्यार जाता. चडसो हेअरफॉल आमचो जेन्ना स्काल्प इशू आसता तेन्ना जाता, म्हणजे कोणाक डॅन्ड्रफ आसता, ऑयली स्काल्प आसता, तितूर केस आनी गळपाक लागता. सो ते प्रिवेंट करपा खातीर रूट कॉज कितें आसा फॉर हेअरफॉल तें तुमी सोदून काडपाचें. प्रोटीन रिच डायट इन्क्लूड करप. प्रोटीन म्हणटकीर यू कॅन हॅव एग्स, चिकन, फीश, ऑर्गन मीट्स म्हणजे चिकन लिवर ते इन्क्लूड केल्यार जाता. तुमी वेजिटेरियन आसा जाल्यार राजमा, चणे, उसळ, ओके, त्यो गोश्टी तुमी इन्क्लूड केल्यो तुमच्या डायटान जाल्यार तुमचे केस स्ट्रॉंग जातले. तुमकां एक हांव सॅम्पल डायट चार्ट दिता जितूर तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे उरतले. सो सकाळी फुडें उठले की यू कॅन हॅव कोकोनट वॉटर, नाजाल्यार तुमी तूप मिरयां घालून उदक घेतल्यार जाता. ओके, जितली तुमची बॉडी टॉक्सिन फ्री आसतली म्हणजे क्लीन आसतली तितली तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. सो दीस इज मॉर्निंग ड्रिंक. यू कॅन इवन हॅव लेमन वॉटर इन द मॉर्निंग विथ लिटल ऑफ हनी. मागीर ब्रेकफास्ट तेलकट कांयच खावं नाका. ओके, म्हणजे आतां चपाती केली तेजेर 4-5 चमचे तूप घातले, प्लीज अवॉयड. तशेंच मैद्याचे प्रॉडक्ट्स म्हणजे पाव, मागीर थोडे अशे लोक आसतात जे सामोसा, बटाट वडा सकाळीच खातात फॉर ब्रेकफास्ट. सो दोज थिंग्स आर टू बी अवॉयडेड. फर्मेंटेड जे आसा जेवण म्हणजे इडली आसा, डोसा आसा, ढोकला, त्यो गोश्टी तुमी खाल्यार जाता. शुगर अवॉयड करा, कंप्लिटली अवॉयड करा. कित्याक की शुगर इनटेक तुमचो वाडलो की तुमचे पिगमेंटेशन मागीर अनइवन स्कीन ते प्रॉब्लम्स वाडटा. नाव कमिंग टू मिड मॉर्निंग तुमी बटरमिल्क घेवं शकता नाल्यार कर्ड घेवं शकता. लंच कॅन बी नॉर्मल रायस, दाळ विथ सॅलड, स्प्राउट्स घातल्यार जाता तुमी तितूर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें रायता घेतल्यार जाता. सो नॉर्मल तें जेवण जेवपाचें. सांजच्या टायमार इफ तुमकां एक्सपेरिमेंट करपाक जाय जाल्यार डिफरंट टायप्स वेजिटेबल ज्यूस करून घेया. एग्जाम्पल बीटरूट ज्यूस इज गूड. बीटरूट ABC ज्यूस म्हणून आमकां कितलोसोच म्हारग भायल्यान विकतो आमी पिता, पूण तेच सपोजींग घरा कडेन करपाक गेली जाल्यार आमी वाजेतात. सो इट इज व्हेरी इजी. एप्पल, बीटरूट, कॅरट तुमी मिक्सराक लावपाचे. ओके, डू नॉट स्ट्रेन, गाळू नाकात, डायरेक्टली तो पिल्यार जाता इल्लो लेमन ज्यूस आनी जिंजर घालून. ऑर यू कॅन इवन हॅव कोकोनट वॉटर, मागीर शुगरकेन ज्यूस घेतल्यार जाता, नाल्यार ग्रीन टी घेतल्यार जाता. ओके, नाल्यार नॉर्मल टी सुद्दां तुमी घेया बट विदाउट शुगर. आनी कमिंग टू इवनिंग हॅव अ लायट सूप नाल्यार सॅलड, नाजाल्यार यू कॅन इवन हॅव लायक आमी नॉर्मल उसळ करता पळया ती सुद्दां उसळ तुमी इन्क्लूड केल्यार जाता फॉर गूड स्कीन. आनी एक रिजन फॉर सिवियर हेअरफॉल कॅन बी टेकिंग हॉट बाथ. गरम उदक स्काल्पाक बरें न्ही, तितूर सुद्दां केस गळटात. सो यू कॅन हॅव वॉर्म बाथ आनी इमिजिएटली माथ्यार न्हावून जातकीर केस उगोवं नाकात, तितूर आनी प्रॉब्लम तुमचे वाडटले. सो दॅट इज अबावट हेअर. न्हिदपाक वचच्या पयलीं प्लीज यूज अ व्हेरी गूड फेस वॉश टू रिमूव युअर मेकअप. ह्यो ज्यो हांवें तुमकां टिप्स दिल्या ह्यो खूब जनरल आसा एंड इट इज नॉट ओन्ली डायट. इफ तुमी तुमची लायफस्टायल, तुमची हायजीन बरी दवरली की ऑटोमॅटिकली तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे दिसपाक लागतले. तुमकां एक्सपेन्सीव सप्लिमेंट्स नाल्यार गुळयो घेवपाची गरज पडची ना, प्लस तुमकां ट्रिटमेंट सुद्दां घेवपाची गरज पडची ना. सो कीप युअर डायट, एक्सरसाइज एंड स्लीप प्रॉपर. थँक यू. हॅव अ नायस